मंत्री सुभाष फळदेसायान आपल्या राजकीय फुडाराविशीं व्हडलें विधान केलां। ताका पक्षांतल्यान मार्गदर्शनाची अपेक्षा आशिल्ली, पूण आतां म्हजी सगळीं मार्गां बंद जाल्यात आनी मुखार काळोख दिसता, अशें फळदेसाय हांणी सांगलें। तशेंच हालींच कुडचडे हांगा केल्ल्या जनसंपर्क भोंवडेचो वेंचणुकेचे तयारे कडेन कांयच संबंद ना, अशें तांणी स्पश्ट केलें। मतदारसंघातल्या लोकांक आपूण तांचें प्रतिनिधित्व करता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर आपणे लोकांकडेन संवाद साधलो, अशेंय तांणी सांगलें। निमाणो निर्णय लोक आनी पक्ष घेतलो आनी पक्षाची भुमिका मान्य करतले आनी पक्षा आड वचचो ना, अशेंय फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें। म्हणजे कितें आसा, काल पयर एसटी रिजर्वेशन हें जालें, सांग्यार हें एसटी रिजर्वेशन जातलें। हांवें सगळ्यांक सांगलां की सांग्यावेल्या जनतेक तें जाय, कारण एसटी लोक चड आसा, प्राबल्य चड आसा। पण हांवें दुसरें कितें केलें की म्हाका एक गेले 2-3 वर्सां लोक कुडचड्या वेले लोक म्हणटाले की तुवें आमकां येवपाक जाय, रिजर्वेशन जालें जर जायत आमकां तुजे सारको तडफदार एक म्हणजे एफिशियंट आनी एक एनर्जेटीक मनीस जाय। हांव तेन्ना निग्लेक्ट करतालें, कित्याक कारण सांग्या वेल्या लोकांनी इतके विश्वासान म्हाका हाडला आनी मदींच तांची साथ सोडून वचप म्हाका बरें दिसनाशिल्लें। म्हणटकच आयज कितें आसा, सांग्या वेली वाट म्हाका जवळ जवळ बंद जाल्ली आसा। सो आय जस्ट ट्रायड की हांवें एक सादी एक मॅसेज घाली की म्हाका जर खऱ्यांनीच जर कुडचडेकारांक हांव जाय जाल्यार म्हाका एक हें करचें, म्हणजे तुमी म्हाका एक व्यूज दिवचे, तुमचें ओपिनियन दिवचें। आनी आयज सकाळी एज युजली हांव वतालोच, कळ्ळें न्ही। आयज शेनवार आसा म्हणून हांव मारुती गडार जात्रेक हातून गेलो, देवळान गेलो। ताचे नंतर हांव थंय बाणसाय लागीं आनी एक देवूळ आसा, 2 देवळांनी हांव गेलो। कोणाक एकट्या मनशाक कुडचड्या वेले हांवें फोन केलो ना, एकय रिपोर्टराक केलो ना। तूं आतां येवन म्हाका मातशें कन्सर्न करता की आमकां कितें सांगलां, खंयचेच रिपोर्टराक न्ही, खंयचेच सांग्या वेल्या आमच्या कार्यकर्त्याक म्हण, ग्रामस्थाक म्हण हांवें फोन करनासतना एज युजल देवा कडेन म्हाका एक अनुभूती जाता देवळान गेले जाल्यार, कितें प्रसन्नता येता की हांवें काम करप काय ना। आनी हांव म्हजें नवें काम केन्नाय खंय कितें आसा जर जाय जाल्यार बाणसाय देवळान, गणपतीच्या देवळान वता आनीक हातूनय वता, कळ्ळें न्ही, मारुती गडार। दीस इज नॉट ओन्ली ड्युरींग दी इलेक्शन। तुवें म्हजें हें पळयलें जर जाय जाल्यार सांग्यार पास जाता आसतना शेनवारांतल्या थंय वता। आतां एकच हें आसा की तें सेन्सेशन कित्याक जाता म्हणून खबर ना। म्हाका कुडचड्या वेले एकाय मनशान सांगलें की हांवें ताका फोन केलो, आपयलो किंवा ताका सांगलें की हांव अशें अशें करता म्हणून। हय, हांवें एक बारीक पोस्ट घालो की म्हाका इच्छा आसा कुडचड्यार येवपाची, कारण म्हजें सांग्या वेलें हें आसा। आनी म्हाका जे पयलीं कुडचड्यार आपयताले लोक तांचें तेंच मत आसा काय ना हातून भितर कोणाक न्ही। म्हाका पूर्ण कशें आसा, रोहन बाब आसा थंय, तोय म्हजो बरो मित्र आनी म्हजो रिलेटीव। काबराल म्हजो, म्हणजे आमी डे टू डे बिजनसाचेर बसतात। म्हाका कळटालें एखादे वेळ जर कोणी थंय स्टार्ट करता जाल्यार लास्टाक पीपल वील डिसायड आनी म्हजी पार्टी हांव कांय करनासतना खंय हातून उरतलो हांव। म्हाका म्हजें पॉलिटिकल करियर जर एंड करपाचें आसा जाल्यार एंड जावपाचें। म्हणून म्हाका पार्टीन कशें आसा, म्हाका एक इच्छा आशिल्ली की पार्टीन म्हाका सांगपाचें की तुवें कितें कितें करपा जाय तें फुडलें। मार्गच म्हाका बंद जालो। जेन्ना फुडें काळोख दिसता तेन्ना तासबडत वचपाचो प्रयत्न जाता, अशेंच। आनी कांय व्हडलें कांय ना। सो अशें कांय ना की येदो व्हडलो गोंडवोल जालो, कितें जालें। सो कुडचडेकारांक जर कितें आसा जर जाय जाल्यार तातूंतल्यान म्हाका एक जस्ट व्यूज कळपाक जाय म्हणून हांवें केल्लो एटेम्प्ट आसा। इट इज नॉट की नाल्ल दवरून प्रचाराची सुरवात न्ही। इलेक्शन केन्ना आसा, अजून डिक्लेअर जालें ना, कितें 5-6 म्हयने कोण सांगपा जायना। अशा वेळाचेर उगीच स्पॅक्युलेशन्स जातात। कुडचड्यार तो येदो व्हडलो म्हाका गोंदवळ जालो म्हणून लोक येतात, कुडचड्या वेले कितलेशेच लोक हांगा येवन वतात।